बायला दादल्या परस कमी नासतात। सीता आणि सावित्री शक्तिशाली बायला, मात तांकांय बेचारी हे वळेरेंत घाले हे चुकीचे म्हण राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली। फॉमेंतो एज्युकेशनान दवरिल्ल्या राजश्री खांडेपारकारान अनुवादीत केल्ल्या अनुतप्त लंकेश्वरी ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात ती उलयली। गोंय हे वेगवेगळ्या लोकांच्या संस्कृती, भाषा आणि साहित्यांच्या मेळ्याची सुवात जाल्या म्हण फॉमेंतो ग्रुपाचो चेअरमॅन अवधूत तिमलो उलयलो। बायलांक दादल्या परस कमी लेखपाची परंपरा पयलीं सावन चलत आयल्या हे चुकीचे म्हूण राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली। राजश्री खांडेपारकारान मराठीन अनुवादीत केल्ल्या अनुतप्त लंकेश्वरी ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक ती उलयली। हो सुवाळो सिद्धार्थ दी गोवाच्या सालादी बँकेट हॉलांत जालो। ही कार्यावळ फॉमेंतो एज्युकेशन, सिद्धार्थ दी गोवा आणि अक्षय खांडेपारकार हांणी दवरिल्ली। कि आखिर सीता, सावित्री, मंदोदरी और अहिल्या लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिखने की आवश्यकता ये पड़ी कि आज जो रचनाकार हैं, बहुत सारे हमारे बीच में रचनाकार हैं, बहुत उत्कृष्ट किताबें आ रही हैं, हर भाषाओं में आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़ा लिखा समाज है, महिलाएं या पुरुष हैं, उनके अंदर जो हमारा इतना गौरवपूर्ण इतिहास है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम महिलाओं का इतिहास भारतवर्ष में पूरे विश्व में सबसे अधिक गौरवपूर्ण इतिहास है। हर प्रकार की महिलाएं, वो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी त्याग, तपस्या और विदुषी महिलाएं हैं, वो सब है हमारे पास। देखिए, उनको नए संदर्भ में नई तरह से उनकी रचना हो और हमारे बच्चे उसको जाने, हमारे युवक युवतियां उसको पढ़ें, और जो विदेशों में इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे गए हैं, वो बिल्कुल इससे कह सकें कि हमारे इतिहास में इस प्रकार की महिलाएं थी, ये हमारा इतिहास है। कार्यावळीक फॉमेंतो ग्रुपाचो चेअरमॅन अवधूत तिमलोय उलयलो। पण हे पुस्तक जन्म जावपाक एक प्रिंटिंग प्रेस जाय पडले। ते प्रिंटिंग प्रेस गोंयांत फर्स्ट टाइम इन एशिया आयिल्लें 500 वर्सां पयलीं, 450 वर्सां पयलीं। पूण एक सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी येता आनी आमकां असले लिटररी जायंट्स, लिटररी अचिवमेंट्स मेळटात आनी तुमकां सगळ्यांक वाचपाक मेळटा। सो एक गोंयांत आसून आमची सगळी भाशाची मेळत जुळप जाला। आमची कोंकणी आसा, मराठी आसा, हिंदी आयल्या, हांगा संस्कृती आशिल्ली, म्हणून आमकां ह्या गोंयचे भितर रावन खूब फायदो मेळटा। गोवा में रह के बहुत भाषाओं का मिलजुल रहा। अशेंच आमी हे गोंयांत मुखार कशें मुखार वचपाचें आनी प्रोग्रेस करपाचो, कितें बरें कितें ना, आनी कशें वाचून आनी कशें ह्या कल्चरांनी आमची पयलींची आमची संस्कृती दवरून मुखार प्रोग्रेस कसलो आनी प्रोग्रेस कितें आनी प्रोग्रेस कसलो घेवपाचो आनी कसलो ना हे विचार करून ह्या कल्चरा भितर बसून आमी मुखार वचपाचें। आनीक हांव आमकां ह्या जोडप्याक बरें कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की तुमी हो प्रयत्न करून आमचो फोकस मंदोदरीचेरूय हाडलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। पंचायतीक आता चड पावर मेळटली, पूण ही पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली। सगळ्यांनी आपलो पंचायत वाठार नितळ दवरपा खातीर फुडें येवचेच पडटलें अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन म्हळां। स्वच्छ भारत अभियाना खाला चिखले क्लेनलीनेस ड्रायव्ह जाली त्या वेळार तो मिडिया कडेन उलयतालो। शेनवारा चिखले क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जाले। पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन हातून वांटो घेतलो। प्रत्येक पंचायतीन तशेंच वेचून येता त्या नव्या पंचांनी पंचायत बॉडीन आपलो वाठार नितळ दवरचो असो उलो ताणें मारलो। गोंय तरी नितळ जाले, स्वच्छ जाले जाल्यार एक नितळ सुवाते केन्ना मनीस वायट चिंतना मनान हाडपाक शकना।
आणि जितले सुवात नितळ जाता मनाय नितळ जाले नितळ विचार येता गोंय बरें करपाचें गोंयान कितें तरी करपाचें हो एक कार्यक्रम सुरवात हांवें केल्लो आसा. आतां थोडे जाण म्हणटले ही आउटगोईंग बॉडी कित्याक केले. हांव समजता एक दीस सुद्दां बरें काम केल्यार ताका खूब म्हत्व आनी वालोर आसता आनी तेंचे कितलेशे दीस उरलो आसा बिफोर इलेक्शन तांकांय एक संदी लोकां कडेन कनेक्ट करपाक. लोकांनी आज पळयला वॉर्डांनी खंयच्या वॉर्डान चड काम जालां कोणें काम केलां कोणें नितळ केला हो फुडाराक करतलो काय ना एक अनुभवूय मेळटा. सो ते दृश्टीनूय ही हांव समजता एक बरी गजाल जावन आसा. सगळे पंचायतींनी सगळे सरपंचांक फुडारा येवपाचे आहा तांकां पंचां हांव एक सांगपाक सोदतां दे वील हॅव टू टेक फूल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेजीस. तेणी जबाबदारी बरे भाशेन सांबाळची पडटली. तांकां चड पावर दिता आसतना तेंचेर एक विश्वास दवरतना तेणें खरे अर्थान पाव विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी घेवची पडटली आपले विलेजीची. होच संदेश हांव तांकां धाडपाक सोदतां. चिखलेचो उपसरपंच स्वच्छ भारत ड्रायव्हा विशीं उलयलो. आयज आमी सगळे यूथ सगळे घरांतले भायर सरून हे क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला आनी आमी करीत आसताय एवरी मंथ आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करीत आसताय. सो एक आमचो पंचायत मिनिस्टर आनी आमचो MLA तेगेले इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आयज आमी सगळो आख्खो फूल विलेज आख्खी फूल क्लीन केल्या आनी सगळे युथांनी रेजिडेंट सगळ्यांनी आमकां एक बरो सपोर्ट केला हे क्लिनलीनेस ड्रायव्हाक. नगरगाव 70 स्वच्छ भारत अभियाना खाला पंचायतीन वाठार नितळ केलो. प्रत्येकान या ग्रामीण स्तरा वयल्यान हेजें अनुकरण करून प्रत्येकान आपलें घर आपलो परिसर आपलो वाडो हे सगळें करचें जेणे करून आमी हांव तुमकां आमच्या पंचायतीच्या गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक इतलें सांगून रिक्वेस्ट करता की ह्या संदर्भात आमची कोणी म्हणून की फाल्यां एक असो हें जावनी की नगरगांव पंचायत स्वच्छता अभियान ह्या अंतर्गत सगळ्यान फुडें आसा अशें म्हणून जर एक हें जालो आमी जर तें सहकार्यान सगळ्यांचें केलें जाल्यार तो आमकां एक प्लस पॉयंट आमकां अभिमानाची गोश्ट आसा आनी हेका लागून सगळ्यांनी ह्या लोकांनी ग्रामीण स्तरांतल्या लोकांनी आमकां पूर्ण सहकार्य करचें पंचायतीक सहकार्य करचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.